जॅक्सन ब्रिटो आनी पर्ल फेर्नांडीस ह्या आमच्या भाव भयणां पासतूय आमी मागुया आनी आमची सगळीं इंतेसांवां देवाच्या हातान घालून ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं. मोगाट भावा भयणो, आयज आमी तालगांवची पवित्र सभा आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत मिगेल मान देवदूताची परब समोरता. फाटले 9 दीस वेगवेगळे विशयांचेर नियाळ करून आमची आत्मीक तयारी आमी केल्या. आयज हे परबेक आमचो विशय भाग्यवंत मिगेल बोडवो देवा बापाचो आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां आदार. भाग्यवंत मिगेल देवाचो दूत देवाचें आत्मीक झूज झुजता, सैतानाच्यो मांडण्यो फिसकटयता आनी देवाचें राज बांदूंक वावुरता. होच आमचो आस्कारी आमकां वायटाचेर देवसराचे पदवेचेर झुजून जोत मेळूंक घेवंक आदाराचो जाता आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत पसरावंक आमकां जण एकल्याक उरटा जेवण दिता. हे परबे समयार आमी जण एकल्यान आमच्या आत्मीक झुजांत आमच्या आस्काऱ्याचो सांगात आनी बोड घेवंक आत्मीक वाटेन फुडो करूंक पडटल्या सगल्या तोरेच्या झुजाचेर जोत व्हरूंक आदार दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत करपा मागुया. मुगळ भाव भयणीनो, ही आयकल्ली सुरवातेची उतरां आमच्या काळजांक मनाक दवरता आसतना आनी अदीक करून आयचे परबे सोमयार आमच्या आस्काऱ्या खाल भाग्यवंत मिगेला खाल आमी वाडटा आसतना सगल्या वायटाचेर आमी झुजूंक ताचेर आमी पातयेवंक अदीक करून आमकां देंवचार नाडटा, ताळण्यांत घालता, पातकान घालता तेन्ना ताचे विरूध आमी झुजूंक हे भाशेन आमचें आत्मीक जिवीत दोळायेन आनी बाबाटान जिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. जायते फावटी देंवचाराच्या ताळण्यांत आमी पडल्यांत आनी पातकां सांपडल्यांत देखून आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर करिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बासत भाग्येव सदांच आंकवार मारी सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोम्या जेजू, तुजो आत्मो पूर्ण सोत शिकयतलो आत्मो जायते पावट उणीत आदारून फोटिंगपणान जियोंक फोटकिरी गवाय दिवंक स्वता पासून झुजची पावलां फाटीं घेवन स्वताचें दांपणें घालां. क्रिस्ता जेजू, आमी आमच्या बोलाचेर अदीक विस्वास देवला. तुज्या उतरांतल्यान मेलतेले सुचोवणेक कान उक्ते दवरूंक ना. सोम्या जेजू, ल्हान व्हड वायट करून आमी पातकाचे वाटेर आमची पावलां घातल्यांत. सासणांक पावयता ती जिविताची वाट आमी सांडून दिल्या. मन बदलून तुजेशी परतून येवंक मेल्लोली संदी आमी ओगडायल्या. सोर पुरविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोम्याक agutko, सोम्याक agutko, Christak agutko, Christak agutko, सोम्याक agutko, सोम्याक agutko. Kushal kain mo'y magawya. Mój Deva, Usorgi आणि शांतीताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर्पोद्वेदा देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभव बापाचो आम्ही तुका वाकांता महिमा देवा उस्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उस्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उस्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थया बागेवन मिगेला वरवीं देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग सर्वेस्परा दुदाचें आनी मनशाचें मुण्यारपण तुवें सुपून मांडावळीन थारायलां तो स्वर्गा सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा कोत्तोले ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसनान मांडून दवरली आनी काला युगान आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोणवे इतले नितोळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या सारकी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोड व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना
एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगान आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिले आनी सगळ्या पोरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताजी पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताच्या सम्राजाचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. गायनाचो C42 पेज 46. C42 पेज 46. उत्तर मोशा देवाचे बाबा सागोयता हालोयता अर्पण मोशा जिवाचे बाबा वाकाता विनोयता उत्तर मोशा देवाचे 감상 고통도 보다 얼굴 모자 지와체 바빠 복디로 받아 웃돌 모자 대바체 감상 고통도 보다 얼굴 모자 지와체 Bapak bukti lubata. प्रकसनाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सरकार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताच्या दुटांनी आराचेर झूज मारलें. आर आपल्या दुटां बरोबर झुजतालो पूण तो हारवलो आनी आराक आनी ताच्या दुटां स्वर्गा वेले भायर घाले. वरिश्ट आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो सोरोप आख्या संवसाराक फसयलोलो तो. ताचें नांव देंवचार वो सोयतान. ताका आनी ताचे बरोबर ताच्या दुटांक संवसारांत शेवटिले. तेन्ना सरकार एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारून पदवी आनी राजवटवी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. कारण आमच्या भाव भयणाचेर 8 घरांनी कोत्तालो आनी ताचेर देवामुर्यांत दीस रात आरोप घालतालो. ताका शेवटून उडयलो. ताणें मेंढराच्या रोगता पासत आनी आपली गोवायकी खातीर ताजेर सोयत व्हेलें. कित्याक मरून पर्यान कबूल आसून ताणें आपली जिविताची बेपरवा केली. देखून स्वर्गार आनी थंय आसलेल्यांनो संतोश बरी जाया. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावन उद्गार गावया. B10 पेज 27. B10 पेज 27. 5वो श्लोक आमी गायतले. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol.
Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy Cordonia amci calza, che tuja putaci utra, Cordonia amci calza, che tuja putaci utra. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसू, जो आम्हा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना. नातानायन ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायलान ताका प्रतिपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो, इतलेंच हांवें तुका म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्या ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सोर उक्तो जालो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, आयज व्हडे खुशालकायेन व्हडल्या दोबाज्यान आनी संतोशान भरून आमच्या आस्काऱ्याची बायगेवत मेघालाची आमी परब संभ्रमता. बायगेवत मेघेल जावन आसा आंज बोडवो आर्क एंजल. तो जावन आसा देवा सारको, हू इज लायक गॉड. आनी तो जावन आसा राखुंडार, प्रोटेक्टर. देखून आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता. बायगेवंत मिंगेल बोडवो देवा बापाचो आमच्या आत्मीक झुजांक आमकां आदार. आनी हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार कितें दवरता. आमी फकत कुडीची मनशां न्हय, फिजिकल बिईंग वा बॉडिली बिईंग, पूण आमकां आत्मीक जिवीत आसा. वी आर ऑल्सो स्पिरिच्युअल बिईंग. आमकां आत्म्याचें जिवीत आसा. देखून हें आमचें आत्मीक जिवीत बरे भाशेन जिवूंक, ज्या तळमळ्यान आमी पडटा, ज्या झुजान आमी पडटा, तेन्ना आमी वायटाचो सांगात दिना जावं, पूण आमी बऱ्याचो सांगात दिवंक, बरें आसा तें विसून काडूंक, वायट आसा तें सोडूंक, आमचें आत्मीक जिवीत बरे भाशेन जिवंक आमकां आमचो आस्कारी बायगेवंत मिंगेल आदारी. असो एक थियोलॉजन त्या देशादीन फ्रेंच थियोलॉजन अशें म्हणटा, वी आर स्पिरिच्युअल बिईंग हॅविंग ह्युमन एक्सपिरियन्स. आमी जावन आसा आत्मीक मनशां. आमकां कुडीची आमकां जायती एक्सपिरियन्स मेवतात आमचें कुडीचें जिवीत जियेत आसतना. आनी ह्या कुडीच्या जिवितान आमी जियेत आसतना आत्मीक जिविता लागीं जायते फावटी आमचें झूज जाता. आनी ह्या झुजान आमकां
देवाचो आदार जावं आमचें आत्मीक जिवीत बरे भाशेन जीव. वी आर कॉन्स्टंटली एट वॉर विथ द इवल वन. आमकां देंवचार आसा तो नाडूंक भोंवता, ताळण्यांत घालूंक भोंवता, आपल्याचे वाटेन ओडूंक वता. आमकां आमच्या जिवितांत जायतें ओद्रूश हाडटा, वायट हाडटा, पातकान घालता आनी हातूंतली आमी मेकळी जावंक की गरजेचीं. असो एक बरयणार मेलनी किंग आपल्याचो अनुभव सांगता, जिविताचो अनुभव सांगता. मेलनी किंग जावन आसा यूट्यूब होस्ट. यूट्यूबाचेर जायतीं सिरियलां येतात, हॉन्टेड सिरियलां आसात तीं तसलीं येतात, सिरीज आसात तांच्यो, तातूंत तें एक्टींग करता. आनी अदी करून जे हॉन्टेड प्लेसीस आसात, सायट्स आसात, बिल्डिंग्स आसात, थंयसर वचून सायंटिफीक इक्विपमेंट्स म्हणजे जी सायंटिफिकली दाखोवंक जाता, सोदूंक जाता, मेळूंक जाता तसली इन्स्ट्रुमेंट वाचून व्हरून थंयसर दवरतात टू गेट द प्रेजन्स ऑफ इवल वन. स्पिरिट्स आसात थंयसर, तसल्या हातूंत तें आसा. आनी आपल्याचो जिविताचो एक असो अनुभव सांगता. ते म्हणटा एकदां म्हज्या गोरकारा बराबर, डेविडा बराबर तीं पयस पासयेक गेल्लीं, भोंवणेक गेल्लीं. आनी भोंवणेक जावन परतून येता आसतना तांचे मदें उजोत जाता, झगडीं जातात, वॉर कशें जाता, आर्ग्युमेंट्स, रिजनींग जाता, तांचे भितर जायतें वयर सकलां जाता. आनी मागीर असल्या बोवाळान तीं दोगांय एकामेका लागीं उलयनात. आनी जेन्ना ती न्हिदूंक येवचे आदीं तांची एक संवय आसलोली की मागणें करपाची, तेर्साचें मागणें करपाची ही तांकां संवय. दोगूय कुडांत रावून, आपल्याच्या रुमांत रावून न्हिदूंक वेचे आदीं ती मागणें करतालीं. कितलीं तोकलोलीं आसूं, कितलीं बिजी आसूं, कितेंय तांच्या जिवितांत येवं, ही तांची पद्दत जाल्ली, जिविताची चाल जाली. आनी त्या दिसाक मेलनी आपल्याच्या म्हणटा, मनांत म्हणटा, हांव म्हज्या गोरकाराकी उलयना, म्हाका ताका पळोवंकूच नाका, म्हाका ताचो राग येता. आनी आतां हांव तेर्स हांव कशी कोत्तोलें, हें मागणें, तेर्साचें मागणें हांव कशी कोत्तोलीं. आनी अशें आसतना ती चाल जाल्ली, जिविताची चाल जाल्ली देखून तें वाटावंक जायना. फोर्सान तें कुडांत वेता. आनी दोगूय मागणी करूंक तयार जाता आसतना तें मनांत चिंत्ता, हांव म्हज्या गोरकाराक सांगतलीं, तूं सारको ना, तूं झगडटा तें सारकें न्हय, सगळेच वेळार तूं सारको न्हय, आनी हे भाशेन तूं म्हाका हर्ट कोत्ता, तूं म्हाका दूख दिता, तें बरें न्हय. आनी अशें उदगात्ता तेन्ना ताचो गोरकार कांयच उलयना, डेवीड कांयच उलयना. कांयच उलयना तें पळोवन तिका अदीक राग येता. म्हजो गोरकार म्हाका एटेन्शन दिना, कांय तो म्हाका म्हणना, कांय म्हाका तो सांगना, ताका म्हजें पडोन वचूंक ना. देखून कुडांतलें भायर सरता आनी सिटींग रुमांत येवन बसता. तो आपल्याचें मागणें, रोजाराचें मागणें थंयसरूच रावन, कुडांत रावन करता. आनी हे वेळार मेलनी किंग आपल्याचें मागणें कोत्तली म्हूण, रोजराचें मागणें कोत्तली म्हूण तयार जाता. पूण ताच्या मनांत जेन्ना मागणें सुरू करता, हे तेर्साचे मनांत जायती वस्तू येतात. अदी करून तिच्या गोरकाराचे वस्तू, वायट वस्तू येतात. ताचे सगळे राग येता, अनसेटल्ड मायंड, रेस्टलेस मायंड, सारकी ताका राग ताच्या मनांत शिजता, वायट करपाचें तिच्या मनांत येता. तेन्ना म्हणटा ही सगळीं जावन आसा देंवचाराची ताणणी. हें जावन आसा देंवचार म्हाका नाडटा, हें म्हज्या मनांत घालता, म्हाज्या मागणें करूंक म्हाका दिना आनी म्हज्या गोरकारा विरूद्ध म्हाका कोत्ता, ताचे वयसुल्लें म्हाका पयस कोत्ता. आनी अशें बोवाळान आसतना तशेंच ती आपल्याचें मागणें, हें तरसाचें मागणें सोंपयता. पूण एट दी एंड ताचें मन थाऱ्यार वरोना. सगळीं काळोखान बुडलोलें दिसता सारको. ताच्या दोळ्या मुखार काळोख कसो येता. देंवचार सयतान तिका उदीक नाडटा
आनी गोरकाराचे उदीक वायट करीत रावता, ताचे मनांत राग सो शिजता. आनी असल्या वेळार थंयसर सिटींग रुमान बसले आल्ताराचेर तेची नदर वेता आनी आल्ताराचेर बाय घेवन मिगेलाची मुर्ती आसलेली, धाकटी मुर्ती आसली ती पळयता आनी आपल्याच्या हातान घेता आनी अशें मागणें करता. बायगेत मिगेलाक मागणें करता की ह्यो जावन आसा म्हज्या मनांत देंवचाराच्यो ताळण्यो येतात, हो देंवचार म्हाका फटयता. हांव जाणा तूं जावन आसा देंवचारा विरुद्ध झुजपी. तुवें देंवचाराची गोमटी कातरून उडयल्या, एके भाशेन ड्रॅगन आसा ताका मारला, सैतानाक तुवें पयसायला. ह्या वेळार म्हाका आदार कर, हे म्हज्या ह्या देंवचाराच्या ताळण्यांतली म्हाका निवार. म्हजे भितर असलें जाता, वायट चिंतना येता, तातूंतली म्हाका पयस कर. आनी मागीर अशें म्हणटा. तें मागणें सोंपयल्या उपरांत तिच्या जिवितांत एक सुरी तोपलेल्या भाशेन, एक वीज कशें तिच्या एक उजवाड, एक लायट, एक हीट कशें भायर सोदता, एके भाशेन ताचे कुडींतल्यान भितर सरल्यान भायर सोदता म्हणटा. आनी त्या वेळार थावन आपूण एक शांत, आपल्या मनांत कांयच येना. देर वॉज लॉट ऑफ पीस. आनी गोरकाराची विरुद्ध कांयच मनांत येना म्हणटा. आनी ते घडयेर तें सगलें विसरता आनी गोरकार तिजो रुमान न्हिदलेलो आसलो, आड पडलेलो, तिच्या काक्यान वचून न्हिदता. आनी सकाळीं उठल्या उपरांत जो गोरकार हांसत्या तोंडान तिका वेंग मारता, किस दिता. आनी तांचे भितर असलें कांयच ना अशें ती म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, हो आपल्याचो अनुभव कित्याक सांगता. बागेवन मिगेला वरवीं जी देंवचाराची ताणणी आपल्याच्या जिवितान आयलोली, अदीक करून आपल्या गोरकाराचें वायट ती चिंत्ताली आनी गोरकाराचे दोशीन वचूंक तिका जाल्लें, तें सगलें बागेवन मिगेलाच्या ह्या आसण्या वरवीं, ताच्या आदारा वरवीं ह्या ताळण्याचेर, ह्या वायटाचेर, ह्या सैतानाच्या ताळण्याचेर हांव झुजूंक पावली. ना तर म्हज्या मनांत गोरकाराचें वायटूच आसतालें, ताचे राग आसतालो आनी म्हज्या ह्या आत्मीक जिवितान वाड जावची नासलोली. घोडे म्हजे काजार पासून मोडटलें आसलें. हे भाशेन तें आपल्याचो अनुभव सांगता. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान अशेंच दर एके घोडयेक हो देंवचार आमकां नाडटा. हो देंवचार आमकां फसयता. ताच्यो ताळण्यो आमकां आपल्या वदान व्हरता. देखून आमच्या जिवितान आमी जायते वायट करता, जायत्यो आमी पातकान पडटा, पोजोळपणान आसता, जायते मनांत आमी हाडटा आनी निराशीपणान आमी भोगता. झगडीं, झुजां, मारामारी, वायट उतरां, पोजोळपण असलें आमच्या जिवितान आसा. कित्याक आमी ह्या देंवचाराक तेंको दिता. ताका आमची ज्यो ताणण्यो आमच्या मनांत येतात, ते वायट करपाची इवल आसा ते आमच्या मनांत हाडटात आनी देखून आमी ते वाटेन वेता. देखून कितलीं वर्सां आमी एका लागीं उलयनासतना आसा, बोगसणे दिनासतना आसा, आमी त्या मनशाक पळयना, आमी ताचे विरुद्ध रावता, आमी वायट करूंक सोदता, रिवेंज घेवंक सोदता. कित्याक ही इज वर्किंग इन अस. हो देंवचार आसा तो आमी आमचे भितर आमी ताका चलोवंक दिता. हे नदरेन आयचें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आमी धरुया. हाची तिनूय वाचपां आमकां आज बोडव्याची खबर सांगता. आनी आज बोडव्याची खबर सांगता आसतना थंयसर वयर स्वर्गीय राजाचो दोबाजो आमच्या दोळ्या मुखार उरता. जेजू थंयसर आसा आनी हे सगळे आज बोडवे आसात ते देवाचे जयजयकार करतात, देवाक वाखाणटात, वाखाणी करतात, व्हडल्या ताळ्यान गायतात. थंयसर व्हडलो दोबाजो जाता. थंयसर देवाचें आसणें आसा. थंयसर हजारांनी हजार थंयसर आंस बोडवे आसा. आनी जेजू खूद नातानाल्याक सांगता, मनशाच्या पुताचेर तुमी चडलोले आनी देंवलोले बोडवे पळयतले, आंस बोडवे पळयतले. हें की स्वर्गीच्या राजाचो दोबाजो. आनी केरे भाशेन दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. बागेवन मिगेलाची खबर सांगता. आमचो आस्कारी तो. आनी ह्या दुसऱ्या वाचपाचेर बागेवन मिगेलाचेर आमी नियाळ करता आसतना दोन वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार हें वाचप दवरता. पयले सुवातेर
प्रिमेवल वॉर पयलीं एक झूज जाल्लें ताची खबर सांगता आनी ह्या झुजान कोणा लागीं लुसिफरा लागीं सैताना लागीं ताच्या पंगोडा लागीं लुसिफर सैतान ताचो पंगोड आसलो ड्रॅगन आसलो तांचे होर तांचे विरोध मिगेल झगडटा आपल्याच्या दुतांक घेवन तो तांचे लागीं झगडटा आनी तातूंतलो तांकां ह्या स्वर्गा राज्यान आसलेले तातूंतली देवाच्या प्रेजन्सान आसलेले तातूंतली ताका धांवडायता ताचे वयर जैत वता थंयसर आमी कितें पळयता थंयसर पासून स्वर्गा राज्यान पासून देवाच्या मुखार आसतना पासून सैतान आपल्याची घराणी घालता देवा जेजू विरोध तांची मनां घुस्पायता कितें कितें तांकां सांगता घुस्पा कोंडलाक तांकां घालता आनी ही ताची चाल घुस्पा कोंडलाक घालपाची ही जावन आसा ताची चाल देखून ताचे वयर झुजता ताका संवसार सर्गीच्या राजांतलो भायर काडटा ताचे वयर झुजून आनी हे नदरेन आमी आदल्या कोरारान आमी नियाळ्ळे जाल्यार आमकां हो सैतान ड्रॅगन हो लुसिफर देंवचार ताचे विशीं सांगता तो जावन आसा कावन्सील फॉर एडवर्सरी प्रोसिक्युशन म्हणजे जो कोण एक्यूज करपाचें ताका ताचे जिवितान आसा देवा मुखार जो कोण बरो मनीस येता ताका तो एक्यूज करता देखीक आमी जॉबाची खबर घेतली जाल्यार जॉब देवाचे भिरांतीन वाडटालो आनी देवाची ताका भिरांत आसली हें ताच्यान पळोवंक जायना जालें देखून तो देवा मुखार ताका एक्यूज करता ही जावन आसा एक्यूजर ताका हे भाशेन ताका एक्यूज करपाची संवय आसा देंवचाराक देवा मुखार पासून पूण आमकां दुसरो आंस बडवा आसा आर्क एंजल आसा मिगेल तो जावन आसा कावन्सील फॉर प्रोटेक्टर तो जावन आसा डिफेंडर तो देंवचारा विरुद्ध जो देंवचार देवा मुखार वचून एक्यूज करता ताका तो सांबाळटा ताका ताचे पासून तो झुजता ताका तो राखता ही आदल्या कोरारान आमकां दाखोड करता दुसरे सुवातेर आयच्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान रेवल्युशन प्रकाशनाच्या वाचपान आमकां सांगता जेन्ना ताका देंवचाराक काडलो ताका शेवटिलो सर्गीच्या राजाचो ताका शेवटिलो ताका खंय घालो तो संवसारांत आयलो प्रिथुमीचेर आनी सोमदेराचेर आयलो आनी आदल्या कोरारान नव्या कोरारान आमकां सांगता ज्यो चिटयो आसात तिमोथाक बरयल्यो तेसलोनियाक बरयलेल्यो एफेसकारांक बरयल्यो चिटयो आसा थंयसर क्रिस्तांव आसा पयलीं क्रिस्तांव आसा तीं सोत मानतालीं आनी तांकां शिकोवन दिलोली की जावन आसा देंवचार प्रिथुमीचेर वाऱ्यार आसा ही इज द कींग ऑफ द एअर वाऱ्यार आसा देखून तो वाऱ्यार भोंवता आनी आमकां सगल्यांक घुस्पायता सगल्यांक आपल्याच्या वदान घुस्पा गोंडलाक तो घालूंक आमचे सवयी आमकां नाडूंक आनी तांड्यान घालूंक तो वावुरता देखून नव्या कोरारान ताची खबर सांगता आसतना अशें म्हणा ही इज अ सेड्युसर हो लुसिफर आसा हो जावन आसा सेड्यूस जेजूक तो बुलयता ह्या फातराचें उणें कर वयर हांव उडकी मार तूं म्हाका नमस्कार कर आपूण तुका सगळें फाव करतलो दुसरे सुवातेर नव्या कोरारान ताका सांगता ही हॅज अ बिट्रेयल स्कीम ताका फटोवपाचें नागोवपाचें आसा देखून जुदासाक जेजू विरुद्ध तो करता आड करता ताका म्हणटा तो जावन आसा आमकां लोकांक कुशीन वता पयस वता स्ट्रे आमकां देखून अनानियस तो आपल्याची बाट विकता तेन्ना इल्लोसो कुडको जे पयशे आसलोले तो आपल्याक दवर कुशीन दवर तुका दवर अशें ताच्या मनान घालता ही लिट्स पीपल स्ट्रे तो तांकां पयसायता नवें कोरार अशेंय सांगता तो जावन आसा कॉज फॉर द सफरींग पेन देंवचार जावन आसा आमच्या ही दूख दिता जाल्यार तो जावन आसा मेन कॉज हे भाशेन ह्या देंवचाराची आमकां जायती
आमकां दाखोळ करता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां अशी सोडूंक ना, साणूंक ना. ताचे दूत आसात, महादूत आसात आनी बायगूत मिंगेल आसा. ह्या सगल्या वायटांतली आमच्या मनान जेन्ना असल्यो घोडटा तातूंतली आमकां निवारूंक. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या आत्मीक झुजान आमी आसतना आमी कोण बरी जिवूंक जाय. पयले सुवातेर आमचें आत्मीक जिवीत बरें जातलें जाल्यार आनी बागेन मेघालाच्या आस्काऱ्या खाल आमी वाडटा तेन्ना आमच्या आत्मीक तो आदार दितलो जाल्यार आमचें भावाटाचें जिवीत आसा तें आमी बरे भाशेन जिवूंक जाय. कसली आमची मागणी जावं, कितली आमची मागणी जावं, कसलीं आमची दवेसां आसूं, घडये आमकां सगल्यांक ह्या इगोजे कालाक जे येता तेन्ना पिरगोसकारांक, तालिगांवकारांक आमकां मेघेलाची आसण्याची, ताच्या आसऱ्या काल्याची डिवोशन आसा ती आमी बरे भाशेन पाळुया. आनी जे भाशेन घोडणेन मेलोनी किंग आपल्याच्या अनुभव सांगता त्याचे लागीं मागलें देखून म्हाका ह्या देंवचाराच्या ताळणांतलें हांव झुजूंक पावलें, म्हजें जिवीत बरें जावंक पावलें. आमी आमच्या भावाटाचें जिवीत जिवुया आनी आमची जी देवसां आसा, अदी करून मिगेलाची देवसां आसा तें आमच्या जिवितान पड. अदी करून जेन्ना आमकां हो देंवचार नाडटा, ताळण्यांत घालता, आपल्या वदान वता तेन्ना आमी हें आमचें जिवीत, भावाटाचें जिवीत बरे भाशेन जिवूंक वावरुया. आनी दुसरे सुवातेर आमचे आत्मीक वाड अदीक बरी जावन कुडीच्यो आनी ओतम्याच्यो फायद्याच्यो त्यो वर्क्स आसात, कोडण्यो आसात, त्यो आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालुया. गरिबांक पावोवंक, आदार पावोवंक, नासलेल्यांक आमी दिवंक, मेल्ल्या पासत मागूंक, जांकां वायट वाटेन चलतात तांकां उत्तेजन दिवंक, बोगसवणें दिवंक. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत कुडीच्या आनी आत्म्याच्यो फायद्याच्यो ह्यो कुडण्यो आसा त्यो आमच्या जिवितान घालून आमचें आत्मीक जिवीत अदीक घोट करूंक, मजबूत करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें आसा. उबी रावया. आमचो भावाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पुरीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवा मरितायन सोलमलो, पोंस पिला खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेनांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुरीदार त्या बापाच्या उच्चान बसला, थंय ताण जिव्याने मनाची मुसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार मागून आमचे गोरसो ताच्या फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समाजाच्या वायटाचेर धिरान आपलो ताळो उबारूंक आनी ते तरेन समाजान नवसरणी आनी बरेपण निर्माण करपी देवाची खेरीत बोलवंत हातियारां ते जावंक बापा लागीं मागुया. Jesucia nawan Bapa, he magne korta tuka. समाजीक जिवितांत सगल्या मनशा मदें सगल्या भासांच्या कारभाऱ्यांनी प्रमाणीकपण वचून सात्वीक आनी उजवाडीक समाज घडून येवंक देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर मागुया. Jesucia nawan Bapa, he magne korta tuka. आमी सगल्यांनी समाजाच्या हुस्क्यान भरून समाजांत वायट वस्ता ताचेर कोरायेन निशेध मारूंक समाज नवसरतली
दिरादीक हातियारां आमी जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांत आमच्या वडिलांनी भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक ल्हानूच पिरायेर तावन मागण्यांतल्यान आत्मीक झुजांक फुडो करूंक शिकोवंक शेगूण जिविताची वडोवक देख आनी स्फूर्ती मेलुशी करूंक कुटुंबाच्या वांगड्यां खातीर मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बागयंत मिगेलीच्या आमचो आस्कारी ताच्या विनवणे आमच्या तालिगांवच्या दर एका कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर परदेसांत वावुरतल्यांचेर वावर धंद्याचेर आशिर्वाद मागता. ह्या वर्साक परब कोतेऱ्याचेर आमचो सांतान एच विएगस हाच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद आनी बेसांवां घाल म्हूण मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बापा आमच्यो साबार गुरजो तुजे मुखार दवल्यात. आमच्या जवणीक एकल्याच्यो कासक्यो गुरजो आसात तेवूय तुज्या हातान घालता आनी आमी दिसान दीस वायटाचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार आनी बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दान तोयरबेडार गायन गावया. तुज देण्या फावो जाल्लो C35 पेज 43. C35 पेज 43. तुझ देण्यार फावो जालो प्रितुमेना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोहिमेवंत देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, हो वाकाणेचो योद आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या म्हण्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमोळीत दुपा वरवीं तुजे मुखार सदांच चडूं. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमची सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासीत देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकाणटाना
तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदोवंत फावो आसलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे तुजे मोहिमेक संतोषा वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोलबार तांच्या सांगातय तुका पोरनिपाट करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा करोसम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरीं जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान चांचणी कोराचें रोगन पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूर परगोटुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù no viene tolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù no viene tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिमनारी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. उदी करून आमची गोरचीं लागशिल्लीं मरून गेल्यान तांची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोळचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबाची सगळ्या तालिगांवच्या कारांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मारी देवाचे माये भाग्योन जुसे तिच्या पुतीच्या सांगाती भाग्योन दोन दोतां
आनी सोर कांय तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुज्या महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराचे आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां काणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरींच्या सुखाक. आनी आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावटाण बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकादांतली वाटाय. जेजून आमच्या समेयान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती तान म्हणटा. तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडा जो आमकां सगल्यांक वायटांतली आनी देंवचाराच्या प्रदानांतली राखता. सगल्या बाबाट्यान आनी विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुजे काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया. तुका आमची गरज गायनाचो अंक D43 पेज 71. D43 पेज 71. Jesus sormondara, toklik
जशे सादे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशे सादे तोशे आमी तुका मेनार मनशाक शिकोवन भुकेलोल्यांक जेवण प्राणेलोल्यांक पिवण पिडे वताक इलाज करची वताक आदार दुखेस्त जाल्यांक बुजवण उदार काळजांक पावोवन तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तुवें जशें सांगलें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका काळजांत तुजवार फागोवन मेळाक सफाय घालून वाट चुकलेल्यांक सोदून आदिवन परतून हाडून तुजी दया मोया आनी बापाचो मोग सगळ्यांक जागूंक दिवून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आज म्हयन्यांतलो पयलो आयतार जाल्ल्यान आनी आमची परब जाल्ल्यान आमी आतां सेकंड कलेक्शन करतले इन नीड ऑफ कम्युनिटी सेंटरा खातीर आमचे वॉलंटियर्स हें सेकंड कलेक्शन करतले.
जेजू आमच्या काळजांत आयला, जेजू कमी दिन वाचूया वाखणुया. गायन गावन E12 पेज 84, E12 पेज 84. तुझे उपकार दोन्या कशे बादयतले हांव. Koshini artelia, tuzo ogori poco somur misteria, tuji podbi moi ma koshi poroitelia, tuje upkar dunya koshe badoitelia, surgani sosar, i tuji nola. चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दाशुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणा गायता तुजी मोहिमा तुजी बरेपणा कशी याद केल्या तुजो ओगोणीतलो कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पोतली मोहिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार दुनिया कशे बादयतल्या. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याच्या गोठायेन सर्गीच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक आनी तुजें दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसुया. भावमडीनो सगल्यांक तुमकां आज ह्या फेस्ताची उनुनीत परबी फादर तुजार ओलिवेरा आयच्या मुखेल यादनीक फादर जोफील आमचे सिस्टर्स PPC वांगडी तरेतरेचे एसोसिएशन्सांच्या वांगडीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक एक कुशाल बरी परब आमी आवडिता. भाग्योन मिगेलीन आमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. भोव करून हे भिरांकूळ आनी मोरनादीक पिडींतली आमकां राखूंक आनी ही परब करूंक ताणेंच आमकां आदार दिला. आमी रावन आसल्या आनी जायते फिरगोजनी आजून परब करूंक जावं पादिगार भियेतात जावं फिरगोजकारां भियेतात. भाग्योन मिगेलूनच आमच्या ही परब करूंक आपलो आदार आनी आपली शेकाय आमकां फाव केल्या. ही परब करतले भाव सांतान HV अगस्ट आनी ताच्या कुटुंबाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें उदारपण आमी करीत भाशेन ओळखून घेता. आमचे दिनवास हांगा देवाचें उतर परगटूंक आयलोले पाद्रींक सगळे PPC वांगड्यांक सेवा धर्मांत वांटो घेतिल्यांक आमचे सिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनियन ऑल्टर सर्वर्स कॉयर आंज नेसलेल्यांक आमचो भाव सांतान कॉयर मास्टर दुसरे कॉयराचे वांगडी आमचो भाव एंटनी जो सांकिस्तीन काम करता आनी आमचे वॉलंटियर्स जायते वॉलंटियर्स जावं दिसाचे जावं नोवेनाचे दिसांनी तुमी हांगा येतालीं तेन्ना तुमकां पळोवंक थर्मल मिटर घेवन तुमचे टेम्परेचर पळोवपाक तुमचे मास्क घातला उना ते पळोवपाक खूब तांणी आदार दिला. आमचे शेबासकी आनी दिनवास आमच्या वॉलंटियरांक आमची SSVP वांगड्यांनी तुमच्या नांवान काल 80 अदीक लोकांक रेशन वांटलें आनी फेस्ताची परबीन आनी कुशालकाय तांकांय वांटली. SSVP आमचे फिरगोजेन हो बरो वावर करीत आसात आमच्या गांवच्या दुबळ्यां खातीर
आमी तांकां शाबासकी दिता आनी आयचे परबे सोमयार ती भायर आपली बॉक्सां घेवन आसात तांचोय उगडास करूंक मागता. आज सांजे 3 वाजता इंटरवर्ल्ड फुटबॉल टाय ब्रेकर युनिटी कप घडोवन हाडटात आमचे तरणाटी. फाटले कांय दीस जाय ते वावुरल्यात ते. सगळ्यांनी वेळार येवंक आनी ह्या टाय ब्रेकरान वांटो घेवंक आमची तुमकां विनंती. आमच्या तरणाट्यांक उर्बा दिवया आनी थोडो वेळ ताच्या सांगाताक आमी सारुया. तशेंच क्लब सामिंगेल दे तालिगांव घडोवन हाडटात आज सांजे 5 वरांचेर शेवटाखेड इंटरवर्ल्ड फुटबॉल टोर्नामेंट. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. तुमकां सगल्यांक हे फायनलाक आमंत्रण आसा. फाल्यां सोमार सांजे 4:30 वाजता प्रेयर जमो. प्रेयर ग्रुपाचो हाची जमात मागण्यांची जमात आनी सांजे 6:30 वाजता PPCची जमात PPCच्या वांगड्यांनी हाजीर जावंक मागता. ऑक्टोबर 6 बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो 7वो बुधवार 13 मी सेरमांव 9 सांजे 5:30 वाजता मांडावळ करूंक माशेजाले मरोड जिलाले आनी फ्रांजाले मरोड. परब 10 बुधवारांतली 10वो बुधवार ऑक्टोबराचे 27 27 ऑक्टोबर. कोणूय ही परब पाडूंक सोदता जाल्यार ऑफिसांत येवन तांणी आपली नांवां दिवची. 7वेर क्रुजाय साहेबांची परब. ते दिसाक ब्रेस्तार जाल्ल्यान बायबल स्टडी कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जिजस 6 ती 8 बायबल स्टडी कोर्स 6 ती 8 सांजे. शुक्रारा दीस सांजे सदां भाशेन मीस 6 वाजता. तशेंच ह्या शुक्राराक 7वेर सुरू जाता पियेदास साहेबांचे कपेलांत येवजण वाडो 9 पियेदास साहेबांच्या मानाक. हें कपेल 18 म्हयने अदीक बंद आसले कोविडाक लागून. आतां हें फेस्त कोत्ता आमी 13 मी सेरमांव सांजे 5:30 वाजता. 17वेर ऑक्टोबराचे पियेदास साहेबांची परब येवजण वाडो कपेलांत. आमचें ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल उक्तें आसता सकाळीं 5 ते सांजे 8 पर्यंत. सकाळीं 5 वरांचेर कांय आमची भाव भयणां येवन तेर्स आनी मागणी कोत्तात. ते 6:15 पर्यंत 6:30 मागीर मिसाक वांटो घेतात. आमच्यांनी तांकां आदार दिवं येता वांटो घेवं येता. कपेलांत 8 वरां पर्यंत उक्तें आसता मागणी करूंक तुमकां जेजूक भेट करूंक. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ नागेळी केवणे 6:30 सांतीस मोयताले 8 गाळी बोनये दोंदरे 5:30. कुडीत कोत्ता कोमदाद दे तालिगांव. फुडल्या वर्साक बागयोन मिगेलीची परब करूंक फुडें सरला लुईस फाल्कांव आनी ताची फामील. लुईस फाल्कांव आनी ताची फामील हे फुडल्या वर्साचे बागयोन मिगेलचे फेस्त करूंक ते मोडदूम जातले. उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्व तुमचे सौम्य आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो भागुया. बागयोन मिगेलाची आयज आमी परब संभ्रमता. ताची मोहिमा आनी संतोश देवा तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. बागयोन मिगेलाचे मागण्यान सोर वायटांनी तुमी सुटूंक ताची देख घेवंक आनी कोरेपणी जेजो पाटलाव करूंक देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमची काळजां आनी मनां लावंक तुमकां गोड करूं. आमेन. सुर्गीच्या वैभवाक आपलीं भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंदभरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोश भोगूंक पावूंक. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवान तुमचे सोबी सदांच आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावया. सामिंगेल तूं आंज पोडिव्या. Miguel.